देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. माथेवाचो 20:19 वोन 23-33. जेजून आपल्या xisank म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, गिरेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. हय, anink-ui सांगतां, एका गिरेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे पोरोस एका उंटाक सुiechea बिdd'ddeantlean वचूंक उदीक सोंपें. हें आयकून शीस भोव तटाकले. तांणी म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून ताचेर नदर मारून म्हणलें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें जाणलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून तांकां सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 सिंहासनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणी म्हज्या नांवा खातीर ghor-dar वो भाव वो भयणी वो बापूय वो आवय वो बायल वो bhurgim-ballam वो xisank सांडलें, तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत तांचें दाय जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात तीं निमाणी जातलीं आनी निमाणी तीं पयलीं जातलीं. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. थोडे मनीस स्वार्थी आपलो फायदो पळयतात. आपणाक कितें मेळटा आनी मेळटलें तें पळोवन चतरायेन आपलीं पावलां उबारतात. थोडे मनीस निस्वार्थी आपणाक विसरून दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासत वावुरतात. ते आपणाचें पळयनात, बगर दुसऱ्याचें वर्तेपण पळयतात. कांय मनीस तांकां कांयच पडलेलें ना. आपूण आपणाक देव समजता असलें मन घेवन जियेतात. देवान दिल्लें जिवीत देवाचें देणें. हें जिवीत बरें करून सारुया, स्वताक गवाय दिवया, मनीसपणान जिवंक वावरुया. आमेन.